आज जे गोंया भितर अंमली पदार्थाचो व्यवहार जो वाडला तो प्रचंड प्रमाणात वाडलेलो आसा. त्या किनारपट्टी भागांत रेव पार्टीज, ड्रग्स पार्टीज ह्यो सारक्यो उत जाला आनी अशें दिसता की सरकार निश्क्रीय जाला काय कितें. ताजे बद्दल हांवें अर्ज केलो मुख्यमंत्र्यांक 15/11/2019 आनी तातूंत भितर खंय खंय ड्रग्स चालू आसा ताजे सगळे फ्लायर हांवें दिले मुख्यमंत्र्यांक आनी कन्सर्न सगळ्या डिपार्टमेंटाक. अशें दिसता की मुख्यमंत्री जो गृहमंत्री आसा ह्या राज्याचो तो असमर्थ ठरला काय कितें अशें एक नजरेक येता. जो स्थानीक आतांचो पुलीस निरीक्षक आसा आनी त्याच्या बरोबर त्याचे सगळे उपनिरीक्षकूय ह्या ड्रग्सवाल्यांच्या गाडयांनी भोंवता आनी हे सगळे लोक पळयता. हेचेरसून अशें दिसता की हे सरकारूच चलयता ड्रग्स काय कितें म्हणून. तो एक म्हाका लायक असो मंत्री दिसता. त्यामुळे तेचे एक जावचें अशें म्हाका दिसता मनांतल्यान. हय, मायकल किंवा इतर दुसरो जो लायक मंत्री आहा. विनोदाच्या आरोपांक मंत्री मायकल आणि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान जाप दिली. एक्स मिनिस्टर विनोद पालेकरांचें फ्रस्ट्रेशन म्हणजे सदांच मनशाक आपूण सत्य नासतना दिसना. तो सत्य नासतना म्हाका दिसता तेणी केन्नाच रिव्यू घेवना आसतलो आपल्या कामाचो, आपल्या मतदारसंघात कितें जाता तें. सत्य भायर गेलो काय ताका काही गजाली याद जाता. म्हाका दिसता फाटले जर 8 म्हयन्याचे ज्या पद्दतीन ड्रग्स सीज केले, सगळ्यांत व्हडली रेट गोंयचेर आतां पर्यंतची 3 कोटीचे ड्रग्स एकदां सीज करप ही ह्या 8 म्हयन्याच्या पिरियडान हांव होम मिनिस्टर आसतना हें जाल्लें आसा. ती सगळ्यांत व्हडली गजाल आसा. खंय तरी म्हाका दिसता एक वेगळें कितें तरी नाटक आसतलें, तेज्या खातीर ताका अशा पद्दतीचे आरोप करचे पडले. हांव तितून डिटेलान वचना. तेणी म्हाका एक पत्र धाडलां, तें ऑलरेडी IGP कडेन गेलें आनी ताजेर पुलिसांनी एक्ट जावपाकूय सुरू केलें. तें ताका सांगचें ना एक्ट जाता आसतना. तेणी लॅटर दिलां तें जनरल आसा, हांवें पुलिशे कडेन धाडून दिलां. पुलीस तें व्हेरीफाय करतले. कोणीय बरेचशे फावटी लॅटराक कशें आसा, तूं म्हाजो दुश्मन जाल्यार हांव तुजें पत्र धाडटलो. पुलिसांचें काम आसा व्हेरीफाय करून कितें थंय चल्लां आनी कितें ना हें करपाचें गरज आसा, तें करतले. फॉरेन नॅशनल जे सापडल्या ते कलंगूट रावपी न्हू, कांदोली रावपी न्हू, ते रावपी दुसऱ्या नेबरींग थिंगासून हिंगा येवन ते विकपाचो तेणी प्रयत्न केलो. सो हें जर तर बंद करतले जाल्यार वी हॅव टू वेज अ वॉर ऑन ड्रग्स. वी कॅनॉट ब्लेम इच अदर. ब्लेम गेम करूंक पारना. चीफ मिनिस्टरान फ्री हँड दिल्लो आहा. सो कामूय आमदाराचें आसता. आतां होम मिनिस्टर आनी चीफ मिनिस्टर एकूच, तो काम करता म्हणून आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तरी रेडी जाल्या. आतां तेजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन कित्याक रेडी जावंक ना ती तेणें चीफ मिनिस्टरा कडेन येवन बसपाचें. बाबा आमचे हितून रेड जावंक जाय, हे जाग्यांचेर ड्रग्स जाता कितें जाता तें करपाचें तेणें. पोर्रान अशे कितकेशेच जाण रावताले ते आमी तांकां चॅकमेट करून ते गेल्ले आहा पोर्रा सोडून. आमी जेन्ना लोकांक सांगलें की बाबा हे ड्रग्स विकता ते लोकांक तुमी दवरशात जाल्यार तुमी त्रासान पडटले. सो लोक भियोनूच तांकां काडलेले आहा. सो आतां ते गिरी रावता, वेल्ला काणका रावता आनी दुसरे एरियेन रावता. टील दे आर नॉट कॉट वीथ ड्रग्स वी कॅनॉट एक्यूज देम दॅट दे आर ड्रग पेडलर ऑर समथींग लायक. तांकां जर तर अरेस्ट केले जाल्यार ते 2 वा 3 दिसांनी सुट्टा बेलीर. बिकॉज द ड्रग क्वॉन्टिटी इज व्हेरी स्मॉल. आनी ते हिंगा उरता. कितलो ते उरता? ते उरता 2 वर्सां, 3 वर्सां, 4 वर्सां, 5 वर्सां. केस सपोज ह्या आमच्या गोवा पुलिसाच्या एक्टान ऑर IPC एक्टान अमेंडमेंट हाडपाची. व्हेरी स्मॉल क्वॉन्टिटी ऑफ ड्रग्स वीथ अ फॉरेनर, दॅट फॉरेनर शूड बी डिपोर्टेड. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.